गोय राष्ट्रीय खेळा खातीर तयार आसा। सन सँड एंड सी वांगडाच गोयाची खेळ आणि आध्यात्मिक पर्यटना खातीर वळख तयार जावपाक जाय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हळे, राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे 37वी आवृत्ती गोयात जावपाची आसा। जाता जायना करत शेवटाक 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर मजगती खेळ जातले। गोयात हे प्रतिष्ठित खेळ पयलेच खेपे जातात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे वांगडा कार्लोस परेरा आणि हेरां बरोबर शुक्रारा पेडे स्टेडियमाची पळोवणी केली। हांगा कांयच कमी पडपाक ना हाची जतनाय खंय आयोजकांनी घेतल्या। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन गवाही दिल्या। पळयात पुराय बातमी। 37th नॅशनल गेम्स गोवा 2023 आज आम्ही पेडेम कॉम्प्लेक्साचेर आसात, ज्या जाग्याचेर 3 हाय प्रायोरिटी स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स हांगा जावपाचे आसा। एक म्हणल्यार हॉकी, दुसरें म्हणल्यार जिमनॅस्टीक आणि तसले बिलियर्ड्स अँड स्नूकर। आमचे बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा, खास करून आमचो कोर्ट जो आसा बिलियर्ड्स अँड स्नूकर, फक्त आमचो मोदलो जो एक जिमनॅस्टीक कोर्ट जो आसा तो बाय आमी मंडे म्हणल्यार ऑलमोस्ट आमी कंप्लीट करपाक पावतले अशें। त्याच प्रमाणे हांगसरल्यान जे ब्रँडींग जे आसा, बाकी सगळ्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्यो सांगा 15 तारखेच्यान हांगसर सुरू करतले। ते दीड ओनली मॅक्झिमम 4 to 5 days, बट दे आर हॅविंग अ स्टील 10 days इन टायम, कारण आमकां जवळ जवळ 10 दीस, कारण हांगसर पयली मॅच जी आसा ती ऑलमोस्ट 25th आमी किक ऑफ करतले। त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज ह्या वेन्यूच्या संदर्भात गोष्ट करीत जाल्यार भरपूर फास्ट काम जाल्लें आसा। एज तुमकां ऑलरेडी पळयलेलें आसात आमचे टोटल वेन्यू कमांडंट जो आसा, त्याच प्रमाणे आमचे टेक्निकल टीम जी आसात, त्याच प्रमाणे बाकीचे वेगळे एजन्सीज जे आसात, ते एजन्सीज सगळ्योच प्रत्येकान हातान हात घालून ते काम करतात। बट इट इज अ टीम वर्क, आनी टीम वर्क जितली स्ट्रॉंग आसतली तितलेच आमकां हो जो नॅशनल गेम्स जो आसा तो आमी यशस्वी करपाक शकतले। काही वेळान भितर आमचो आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री येतले। गोंयचे मुख्यमंत्री फक्त इन्स्पेक्शन ताजे मनाची सॅटिस्फॅक्शन, बट डेफिनेटली हो जो वेन्यू जो आसा तो एक प्रायोरिटी वेन्यू जावन आसा आणि हांगा कांयच कमी पडपाना ही जी जबाबदारी आयोजकांनी आज घेतिल्ली आसा। निश्चित रित्या प्रिपेरेशन जे जावपाक जाय आसलें, हांवें पयर म्हटलां तशें सगळी कडेन 99% इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कामां पुराय जाली। फक्त डीप क्लिनिंग हें एकूच काम ह्या 2-3 दिसांक पुराय करपाचें आसा। वेगवेगळे कडले थोडेशे ब्रँडींग जे आमकां करपाक जाय नॅशनल गेम्सच्या निमित्तान, आनी डीप क्लिनिंग करपाक जाय। इतकें जर काम सोडलें जाल्यार बाकी पुराय सगळें काम आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स, एजन्सीज जे ऑन बोर्ड आसा तांच्यांनी पुराय काम सगळें कंप्लीट केलां। गोंय तयार आसा नॅशनल गेम होस्ट करपाक। आमी जशें नॅशनल गेम्स खातीर गेट सेट गो हें म्हणपाक तयार आसा। आमी सगळ्या नॅशनल एथलेट्स हांकां होस्ट करपा खातीर गोंयकार तयार आसा। गोंय कशा पद्दतीन सदांच टुरिजमान हायलायट जालां, ते नॅशनल गेम्साच्या बाबतींत हायलायट जावचें, स्पोर्ट्साच्या बाबतींत हायलायट जावचें। आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजम डेवलप जावचें, स्पोर्ट्स टुरिजम गोंयांत डेवलप जावचें। स्पिरिच्युअल टुरिजमाच्या बरोबर आजच्या पयलीं आमी फक्त सन, सँड एंड सी हाचेर फोकस करताले। सन, सँड एंड सी हाच्या बरोबर आनी एक एस एड जाता, which is a spiritual, and also the yes is a sports, and with sports tourism it gives for म्हणजे adventure tourism आणि different types of sports, म्हणजे आता बीच व्हॉलीबॉल करता आमी, फाटल्या दिसांनी WTT जालो, वर्ल्ड टेबल टेनिस। नॅशनल लोक सुद्दां इव्हेंट हांगा ऑर्गनायज करपाक येवचे, अशा पद्दतीत आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हाय क्लास, त्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाला। फाल्यां सकाळी जर म्हटलें की नॅशनल इव्हेंट्स ऑर्गनायज करपाक जाय हॉकीचो, जाल्यार आमच्या पेड्यार येवचे, अशा पद्धतीचे हायलाइट जावपाची गरज। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।